वायू चक्रीवादळ धुकलने गुजराता वाटेन पण वादळी वाऱ्यानं गोंयांत काढले धुमशेण. झाडां कोसळ्ळी, रस्ते बुडले, वाहन चालकांक काढलो घाम. भाजपात येवपाक सोदतात काँग्रेसीचे 10 आमदार. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तेंडुलकरान केला दावो, पूण भाजपा पक्षश्रेष्ठीन दिला न्हयकार. काँग्रेसीच्या 2 उमेदवारांविशीं केल्लें विधान आशिल्ली राजकीय स्ट्रॅटेजी. गोंयांत मनयलो बाल कामगार विरोधी दीस. रॅली आनी रस्तो नाट्यांचें केलें आयोजन. भुरग्यांक काम करपाक लायशात जाल्यार तुमकां घडूं येता बंदखण. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटनेन लागू केले नवे नेम. वाडटलो खेळांचो वेळ. खेळगडे वांगडा नेम मोडटल्या अधिकाऱ्यांक दाखयतले येलो आनी रेड कार्डां. मॅच सुरू करपाकू लागू जातलो नवो नेम. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. वायू चक्रीवादळाचो गोंयांत तसो व्हडलोसो परिणाम दिसून येवंक ना. ह्या वादळाक लागून गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडलो. तशेंच झाडांय हुमटून पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. झाडां पडपाच्या घडणुकांक लागून कांय वाहनांचें बरेंच लुकसाण जालें. लायटीच्या तारींचे झाडां पडिल्ल्यान कांय वाठारांनी लायटय गेल्ली. वादळाक लागून बुधवाराय गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडलो. पावसाक लागून कुठ्ठाळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर चिखल साठोवन राविल्लो. देखून आक्षी कुठ्ठाळे मेरेन गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. वादळाक लागून वेंगुर्ला ते वास्को मेरेनच्या दर्यादेग वाठारांनी 2.5 ते 3.6 मीटर उंचायेची व्हडली ल्हारां आयली. हे वादळ आतां गुजरातचे दिकेन फुडें गेलां. वराक 145 ते 155 किलोमिटराच्या वेगान हें वादळ फुडें वचत आसा. ह्या वादळाक लागून देशभरांतल्या दर्यादेग वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. सकाळच्यानूच आयज कुट्टाळे आक्षे ह्या रस्त्यांचेर ट्राफीक जाम दिसून येयले. मुसळधार पावस सकाळच्यान पडल्या कारणान ह्या रस्त्याचेर वॉटर लॉकिंग जालें. तशें रस्ते टोटल उदकान भरिल्ले आसल्या कारणान सगळे गाडयो ट्राफीक जाम जावपाक लागल्यो. ट्राफीक जाम जाल्ल्या कारणान उदीक जायते 2-3 एक्सिडंट जाले आनी हे एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान गाडयो सगळे ब्लॉक जाल्ले. वास्कोच्यान ट्राफीक सेल तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटाचे हेर स्टाफूय हांगा डिप्लॉय केल्ले आसा. तशेंच MLA सानंद्रेचे फ्रांसीस सिल्वेरा येयल्ले आनी तेंच्यांनी डील बिल्डोगानाच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन तांकां डायरेक्शन दिला की बेगीनच्या बेगीन हे वॉटर लॉगिंग जालां तें क्लियर करचें. वास्कोच्यान हिरू महाले, GOA365. कोलवेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार, फोंड्याच्यान कृष्णा नायक, कुठ्ठाळेच्यान श्यामचारी आनी पणजेच्यान यशवंत परब.
काँग्रेसीचे 10 आमदार काँग्रेस सोडून भाजपात येवपाचे आशिल्ले, पूण पक्षश्रेश्ठीन ताच्या प्रवेशाक न्हयकार दिलो. गजाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान मान्य केल्या. हाचो अर्थ दुसरो पक्ष अस्थिर जाल्लो तांकां नाका. ह्या आदी ताणें काँग्रेसीचे 2 आमदार भाजपाच्या संपर्कात आसात अशें म्हणिल्लें. आतां तो म्हणटा वेंचणुकेक लागून हें करचें पडटा. पूण वस्तुस्थिती न्हयकारपाक जायना, कित्याक तर काँग्रेसीच्या 2 आमदारांच्या वावुरप्यांनी ही गजाल मान्य केल्या. काँग्रेस आमदार क्लाफास डायसान कार्यकर्त्यांची बसका घेवन भाजपाचो प्रस्ताव तांचे मुखार दवरिल्लो. पूण सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या भाजपाच्या वावुरप्यांनी विनय तेंडुलकराची भेट घेवन फ्रांसीस सिल्वेराच्या प्रवेशाक विरोध केल्लो. पूण विनय तेंडुलकर म्हणटा वेंचणुकेक लागून हें करचें पडटा. काँग्रेसीचे 10 आमदार भाजपात येवपाक सोदतात. ही गजाल ताणें मान्य केल्या. आता ही गजाल खरी म्हणपाची का ही वेंचणुकेची स्ट्रॅटेजी? पळयात तो कितें म्हणटा तो आनी तुमीच कितें तें थारायात. इलेक्शनाच्या पयलीं तुमी अशें स्टेटमेंट केल्लें की काँग्रेसीचे 2 आमदार भाजपान येवपाचे आसा. इलेक्शन आडी करचेच पडटा काही गोष्टी स्ट्रॅटेजी आमची फुडल्यान तरी फुडले राव आमकां आनी खंयच्याच पक्षाक डिस्टेबल करपाचो ना. आमची 23 संख्या आसा ती सरकार चलोवपा खातीर सक्षम आसा. पूण हेजे पयलीं सुद्दां एक जाल्लें की काँग्रेस पक्षाचे 10 आमदार पार्टी घेवन बीजेपीन मर्ज करपाक सुद्दां आयिल्ले. ह्या 15 दिसाची खबर आसा. पूण आमी आमचे केंद्रीय नेतृत्वान आनी आमच्या नेतृत्वान ते नाकारलेले आसा. गोंयांत 10 जाणांचो ग्रूप येयल्लो. हय. हे गजालीक लागून काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान भाजपाचेर टिका केल्या. तो म्हणटा भाजपा तांच्या आमदारांक पयशे, मंत्रीपद, अध्यक्षपदाच्या माध्यमांतल्यान लाच दिवपाचो यत्न करता. पूण भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकर हे आरोप न्हयकारता. तो म्हणटा काँग्रेस आमदार स्वता जावन भाजपात येवपाक सोदतात. मुखार तो म्हणटा दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकराच्या भाजपा प्रवेशा वेळार रुपयाचो लेगीत वेव्हार जावंक ना. तशें भारतीय जनता पक्षाचे 17 आमदार आसा आनी प्लस आमचे 6 अपक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड. एकूण मेळून आमी 23 आमदार, एक भक्कम आमदाराची एक संघटीत आमदार 23 आमदार हे सरकारा फाटल्यान आसा. सरकार स्थिर आसा आनी आमकां खंयचेच आमदार फोडपाची आमकां गरज ना. कोणाकूच खंयचे आमदार आमी कॉन्टेक्ट जावना. जशें गिरीश चोडणकर म्हणटा तेजे कडेन रिकॉर्ड आसा म्हणून. त्या रिकॉर्ड जर आसत जाल्यार प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ती प्रेस कॉन्फरन्साक वाजोवन दाखोवची. खातीर हांव हेजो निशेध करता आमच्या गिरीश बाब चोडणकाराचो. कारण कितेंय गैरसमज तेणें निर्माण करूं नये. तेणें आपल्या आमदाराक आनी पक्षाक सांबाळचो आनी पक्ष आपले बरोबर आसा हें तेणें दाखोवन दिवचें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. दिवचलच्या मामलेदारान दिवचल तालुक्यातल्या खण वाठारांनी वचून खणपेटांची पळोवणी केली. प्रत्येक सुवातेर आपतकालीन यंत्रणा सुरू करपाचे आदेश WRD विभागाच्या पालवी अभियंत्याक दिल्यात. कसलें सैमीक अरिश्ट आयलें जाल्यार दिवचलच्या नियंत्रण केंद्रा कडेन संपर्क सादपाचो उलोय ताणें मारला. दिवचलचो मामलेदार प्रवीण जय पंडितान फाटल्या म्हयन्यांत खण कंपन्यांचे मॅनेजर आनी WRDच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन खण पेटांतलें उदक भायर काडपाचे आदेश दिल्ले. त्या कामाची ताणें मंगळारा पळोवणी केली. सुर्ला वाठारांतले खणींचे पेट उदकान भरिल्ले आशिल्ल्यान ते विशीं संबंदीत अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केली. खण वाठारांतल्या कांय पंचायतींच्या सरपंचा बरोबरय ताणें बसका घेतली. कांय खणपेटांच्या बाबतींत सरपंचांनी चिंता उक्तायिल्ल्यान फुडल्या सप्तकांत मामलेदार परतून कांय खंडपेटांची पळोवणी करपाचो आसा. Today we had conducted a joint inspection along with the Assistant Engineer Water Resources Department of Mines to oversee the preparatory arrangements by the Water Resource Department to pump out the excess water from the mining pits. So previously last month I had convened a meeting along with the WRD officials and the mines manager wherein instructions were given to the Water Resource Department to make preparatory arrangement to pump out excess water from the mining pits. Accordingly, inspection was conducted with Water Resource Department today of mines, and all arrangements, preparatory arrangements are in place, which was seen during the time of inspection.
today morning I had conducted a meeting with all the sarpanch of mining affected areas, and certain sarpanch had brought it to my notice regarding certain inspections of certain mines which had issues maybe a decade ago. So necessary instructions in that regard are also issued to the water resource department, and next week also inspections will be carried out of the mines. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांवचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकाराचेर हाडिल्ल्या अविस्वास थारावाचेर बिरेस्तारा सुनावणी जातली. मुरगांव पालिकेन एका खेळामाळाचे कोयर उडोवपाचे सुवातेत रुपांतर केला असो कांय नगरसेवक आनी कांय थळाव्यांचो आरोप आशिल्लो. पूण क्रितेशान हो आरोप न्हयकारतना कांय असंतुष्ट विरोधी नगरसेवक लोकांची दिशाभूल करतात अशें म्हणिल्लें. भाजपाच्या विरोधात भाजपाचे नगरसेवक असे चित्र सध्या मुरगांव पालिकेत पळोवपाक मेळटा. क्रितेश गांवकाराचेर नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केला. क्रितेशाक मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकाचो तेंको आसा. क्रितेशाचेर टिका करपी नगरसेवक हो वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाचो समर्थक. खेळामळा वेल्यान जाल्ल्या वादात कांय थळाव्यांनी वांटो घेतला. पालिकेन खेळामळाचो कोयरा म्हूण वापर करपाक थळाव्यांनी हरकत घेतल्या. ते बदला लोकांक उपेगी थारतलो एकाद्रो प्रकल्प हाडचो अशें लोकांचें म्हणणें. सो आमच्या वास्कोचो MLA कार्लोस आल्मेडा हेनी तो एक प्रपोज केल्लो की हांगा एक ग्राउंड करपाचो, आनी हेनी SAG आनी शिपयार्डा वांगडा टायअप करून हो एक बरोसो प्रपोजल हाडलेलो आसा. पूण म्हाका अशें कळोन येयल्लें आसा की म्युनिसिपाल्टीन भितर खंय तरी एक नोड मूव करून हांगा डंपिंग यार्ड करपाचें चिंतलां. टेम्पररी म्हणून तेंच्यांनी हे उडोवपाचें चिंतलां, पूण हे टेम्पररी करता करता केन्ना तरी पर्मनंट जातलें. हांगा जो ग्राउंड जाल्लो आसा तो भुरग्यांक लागून ग्राउंड केल्लो आसा. तर हांगा कितें खेळपाक करचें, कितें तरी डेवलप जावचें अशेंच आसा. हांगा दुसरो संसडो नाका मडगांवचो. तेन्ना आमकां हांगा कचरो नाका. त्या कचऱ्याची आमकां घाण येता, मूस जाता, जेवपाक मेळना. एक टायमार आमचें आळो आशिल्लें तेंच बरें आशिल्लें कळ्ळें. तेन्ना आतां हे थोडे 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 उडयतात, मागीर ते चड करतले, आमकां आयकुची ना. तेन्ना तेणें आतांच बंद करपाचो. लोकांच्या कागाळीक अर्थ ना. विरोधी नगरसेवकांनीच तांची दिशाभूल केला. त्या सुवातेर पालिकेन फक्त सुकी पानां आनी खांदे उडयल्यात, जी पावसाळ्या आदल्या कामांच्या वेळा कापिल्ली. क्रितेश गांवकर सांगता. काल थंय 2 कौन्सिलर गेल्यात आनी उलयतात ना थंय गार्बेज म्युनिसिपाल्टी उडयता, आमी परमिशन दिला, कांयच दिवना कोणाक. म्हाका जेन्ना फोन कॉल आयलो आयतारा दीस, हांव थंय गेलो. थंय तुका गार्बेज हे पळय माती उडयल्या थंय तेकोन घर आसा, थंयच्यान म्हाका फोन केलो आनी हांव गेलो थंय सायडीर. संडे आसलो. संडे दिसाक हांवें सगळे एका सेंटर इन्स्पेक्टर सुपरवायझर आपयले, इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां ताबडतोब वॉर्निंग दिली की फाल्यां तुमी ते थंयचे लेवल करतले आनी तेजेर वयल्यान माती घालतली. थंय गार्बेज कोणीच उडोवपाचें ना म्हणून. आमच्या म्युनिसिपाल्टी गाडयेन उडोवना. आमच्या गाडयेन जर उडयला जाल्यार ती झाडां खंयची ही स्वतंत्र पदार्थ पळय जी झाडां मारली, कोणी माड कापून चुट्ट कापून दवरली, ती व्हरून थंय दवरल्यात. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. 12 जून हो संवसारीक बाल कामगार विरोधी दीस. बुधवारा गोंयांतय तो मनयलो. बाल कामगार दिसा निमतान पणजे काडिल्ले रॅलीचें मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचो जुईज जस्टीस S.C. गुप्तेन बावटो उबोवन उक्तावण केलें. ह्या निमतान मेर्शेच्या फादर लेझली रेगो आनी तांच्या पंगडान रस्तो नाट्य सादर केलें. गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरण, महिला आनी बाल विकास संचालनालय, श्रम आनी रोजगार विभाग, गोंय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हांणी मेळून 12 जूनाक पणजे संवसारीक बाल कामगार विरोधी दीस मनयलो. ह्या वेळार जस्टीस C.V. भडंग, जस्टीस पृथ्वीराज चव्हाण, मुखेल जिल्लो न्यायाधीश इर्शाद आगा, रजिस्ट्रार सुधीर देशपांडे आनी हेर हजर आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांवच्या सिव्हिल कोर्टा सामकार आशिल्ल्या उद्यानात भाजी आनी फळ झाडांची रोपां रोवन मडगांव शॅडो कावन्सिलान पालिकेचो प्रतिकात्मक निशेध नोंदयलो. पळयात पुराय बातमी. एका तेंपार ह्या उद्यानात फुलांची सोबीत झाडां आशिल्लीं, पूण सद्याक ह्या उद्यानाची अवतिकाय जाल्या. मडगांव पालिकेन ह्या उद्यानाकडे आडनदर केल्याचो आरोप शॅडो कावन्सिलान केला. ताका हे उद्यान भाडे तत्वार दिवपाची मागणी कावन्सिलान केल्या. तशेंच फातोड्डेचो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायन हाचेर लक्ष घालचें अशेंय तांणी मागलां. आमकां ग्रूप जो आहा पळय शॅडो कावन्सिलाचो, आमी सगळ्यांनी चिंतले
एक आमी एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट करूया म्हणून आनी आमी आतां हिंगा जायती वेजिटेबलची झाडां रोयले. एक म्हणटा ते पंपकीन रोयला, एक म्हणटा ते भेंडे रोयले, मागीर फाटल्यान तांबडी भाजी रोयल्या. ते भशेन आमी डिफरंट भाजी म्हणजे हांगासर आयज काल आमकां भाजी इतली म्हारग जाल्ली आहा. जरी तर आमी हे रोवन समज आमकां वो लुगार समज भाजीन भरूंक मेळटा, हीच भाजी आमच्यान हाका दिवन कोणा ते हॉर्टिकल्चराक दिवन आमच्यान सवायन आमच्या लोकांक दिवपाक जाता. कल्टिवेशन केल्लें हांगा ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रुट्स. सो आमी मागता सपोज म्हणटा म्युन्सिपालिटी कडेन हें मेंटेन करूं जायना जाल्यार ते आमकां लिजार दिवचे. आमी असलेच फ्रूट बेरींग जावं भाजी रोवन ह्या सिटी भितर एक नवो लेशमेंट दाखोवपाक शकतले. कित्याक एकदम वायट दिसता जेन्ना इतलो खर्च जावन आसा आनी बरी एक सिटींतले एक बरो लुगार आसा आनी तो हे भाशेन म्युन्सिपालिटी निग्लेक्ट करता ते. सो आमी डिमांड करता जाता तितले बेगीन हाजेर लक्ष घालचें म्युन्सिपालिटीन आनी हें बरे भाशेन मेंटेन करचें. सपोज म्युन्सिपालिटी आमकां हे रोवपाक सपोज लिजार दिवपाक शकता जाल्यार दिवचें, आनी ना जाल्यार पयलीं सद्या हांगा पार्किंगाचोय भरपूर प्रॉब्लेम जाता कोर्ट आसले कारणान. आनी तेन्ना हो ना जाल्यार हो कन्वर्ट करून पार्किंगा पूण अलॉट करचो. पूण हाजो यूज जावपा जाय मेन म्हणटा ते. इतले खर्च करून सगळे हें करून तुमी हे भाशेन निग्लेक्ट करता पूण कांय समजे कांय मेळना आमकां. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 2 वर्सां जालीं गोंयांत बायोडायजेस्टर टॉयलेट हाडटले अशी फकत घोशणाच गोंय सरकार करत आयला. पूण जयेश साळगांवकारान आपल्या प्रयत्नांतल्यान निल्लाची चर्चीक गोंयांतलो पयलो बायोडायजेस्टर टॉयलेट मेळोवन दिलो. बायलांची अडचण मतींत घेवन गोंयच्यो भौशीक सुवातो बायोडायजेस्टर संडास युक्त करपाचो हावेस मंत्री जयेश साळगांवकारान उक्तायला. 450 वर्सां पुराय केल्ले निल्लाचे अवर लेडी ऑफ रेमेडियस चर्चीक बायोडायजेस्टर टॉयलेट मेळ्ळा. RDA मंत्री जयेश साळगांवकारान ताचें उक्तावण केलें. पुण्याच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्काचो हो प्रकल्प साळगांवकारान आपल्या यत्नांतल्यान मेळोवन दिला. RDAचे वतीन अशे तरेचे प्रकल्प गोंयभर राबोवपाचो प्रयत्न करतलो अशें साळगांवकारान सांगलें. Community toilets are required. We are talking about making स्वच्छ भारत भारताक सगळ्याक आमच्या इंडियेक सगळ्याक क्लिनलीनेस आणि गार्बेज फ्री आणि एवरी प्लेस देर हॅज टू बी अ टॉयलेट स्पेशली फॉर द लेडीज. आमी दादल्यांक तितलो व्हडलो प्रॉब्लम जायना बट स्पेशली वेन द लेडीज गो आउट ऑफ द हाउसेस दे नीड फॅसिलिटीज ऑफ दिस काइंड. वील हॅव टू आयडेंटिफाय द प्लेसेस वेर एवर द रिक्वायर्ड पंचायत हॅज टू कम राईट टू अस. Or we will send a surveyor who is going to survey the entire thing and then give us a report. Accordingly, we'll place order with the concerned department. Right now, we are surveying only for the households to make entire Goa ODF, open defecation free. Actually, the scope RDA's asa, panchayati's asa. Taka lagon whatever I can do through RDA, I am trying to do it, and I am trying to take. Yeah, already त्यांचे survey झाला asa for households. पण community toilet also is much required. निल्लाचे अवर लेडी ऑफ रेमेडियस चर्चीक बायोडायजेस्टर टॉयलेट मेळोवन दिल्ल्यान चर्चीचो आदलो पादिगार बॉलमॅक्स परेरान जयेश साळगांवकाराचे उपकार मानले. 450 वर्सां पुराय जाल्ल्यान चर्चीक टॉयलेट बांदून दिवची अशी मागणी आमदारा कडेन चर्चेन केल्ली. हो प्रोजेक्ट आमकां हे आमचे फिरगोजीन 450 वर्सांचे समारंभणीच्या वेळार आमकां दिलो देखून आमी आमच्या इश्टाचे आभार मानता. निल्लाच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकर. इंटरनॅशनल फुटबॉल असोसिएशन बोर्डान फुटबॉल खेळांतल्या कांय म्हत्वाच्या नेमांच्या बदलांक मान्यताय दिल्या. खेळ बरे तरेन जावपा खातीर खेळगड्यांची वागणूक सुदारप, एकामेका विशीं आदराची भावना वाडोवप, खेळाच्या वेळात वाड करप तशेंच खेळ चड देखणो आनी आकर्शक करपाचे हेतान हे बदल सुचयल्ले. हे बदल जुलयच्यान लागू जातले अशें गोंय फुटबॉल संघटनेन सांगलां. पंचान कुरू केले उपरांत सबस्टिट्यूट खेळगड्यान लागीं आशिल्ल्या टचिंग वा गोल लायनी कडल्यान भायर वचप, खेळाक सुरवात करतना दोनूय पंगडांतले 2 खेळगडे सोडून बाकीच्या खेळगड्यांनी 4 मीटर पयस रावप अशे हे नेम आसात. पुराय पंगडांतलो एकलो जरी चुकीचें वागलो जाल्यार रेड आनी येलो कार्ड दाखयतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.